दिवचले भर बाजारात सेफ्टिक टँक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासल्या। बाजारातल्या पोरण्या पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्त्याचेर ही समस्या निर्माण जाल्या। पावस पडटकीच टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता। घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिल्या। ह्या टाकयेची पळोवणी करपाचे निर्देश मार्केट निरीक्षकांक दिल्ल्याचे दिवचल पालिकेचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हाणें सांगले। पावस येयलो काय ना मागीर ते किडे वयर सरता मरे आनी मागीर ते रस्त्यार येता। रस्त्यार येयले म्हणटकीर मागीर आमी कितें करप, आमचे वेपाऱ्यान येता आमचे वेपार करता आनी मागीर आमी घरा वता। पूण हांगा घाणी बी मारिना? घाणी मारता, घाणी बी मारता। कितले दीस जाले हे अशें आहा? हे आतां जालें आतां मोदाचेर येता। कोण पळयना? कोण पळयना। त्रास तुमकां जाता? आमकां त्रास जाता। हय आनी गिरायकूय येवपाक मुश्कील। गिरायकूय मागीर येना न्हू, ते चलता ते दिसता मरे सारकें अशें दिसता येता ते। मागीर वेपाऱ्यांनी म्हणून आमी आपले पयलींच भरून सारकें हांगर पावता इतल्या कुटल्याक पासून। म्हणटा त्या प्रमाणे इमिजिएटली सांगीत सुपरवायझराक व्हेरीफाय कर म्हणटा। यू वील गो अँड चॅक इट टुडे। इफ दॅट इज द केस जाल्यार ताणें इमिजिएटली ती आमी खाली करून जी कितें डिफॉल्ट आसा ते ही वील रेक्टिफाय दॅट। आजूच हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलो टू गो ऑन द सायड एंड चॅक। आणि ते ओपन आसा ते कितें करताले? ओपन दवरता म्हणजे ताचेर आमी एक्शन घेतलें। इफ इट इज ओपन दॅट्स वॉट आय टोल्ड की ताका ऑलरेडी आमी आतां वॉच आनी चॅक कर म्हणून सांगता। आज सांजचे मेरेन कितें आसा कितें करपाक जाय तो म्हाका येवन सांगतलो। त्या प्रमाणे फाल्यां परवा 2 दिसां भितर वील टेक एक्शन। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।